Esther chapter 6. 4. जुडेवांची सूद. हामान गोंडोलाक सांपडटा. ते राती राजाक न्हीद पडना जाली. ताणें नोंदणीचें व इतिहासाचें पुस्तक हाडूंक लायलें. कशे परी एक दीस घातकी इजडे बिगटां आनी तेरेश राजाचो जीव घेवंक सोदताले तांची खबर मोर्देकायन अहासवेरूस राजाक कळयली ती म्हूण थंय बरोवन मेळ्ळी. हे दोग महालाच्या दारवंट्याचे राखणे जावन नासले. म्हणटच राजान वाचतल्याक म्हणलें, एक कन्येक लागून मोर्देकायक कसलो मान आनी बरेपण दिलां जायत. राजाच्या सेवकान जाप दिली, ताका कांयच दिवंक ना. तेदना राजान म्हणलें, भायर वसऱ्यांत कोण आसा? आपणे उबारलेल्या घोडार मोर्देकायक उमकाळूंक त्याच वेळार हामान थंय भितर सरलोलो. राजाच्या सेवकान म्हणलें, हामान भायल्या वसऱ्यांत उबो आसा. राजान म्हणलें, ताका भितर येवं दी. आनी तो भितर पावताच राजान ताचे कडेन विचारलें, ज्या मनशाक राजा मान दिवंक सोदता ताका कितें करचें? हामानान आपणाच भितर अशें म्हणलें, म्हजे भायर राजा आनी कोणाक मान दिवंक सोदीत? म्हणटच हामानान राजाक जबाब दिलो, राजा तर कोणाक मान दिवंक सोदता जाल्यार ताणें ताका आपूण न्हेसता तसलें आवरण हाडचें आनी राजा बसतालो तो घोडो हाडचो आनी ताचे तकलेर राजमुकूट घालचो. उपरांत राजान आंगोस्त आनी घोडो आपल्या सगळ्याहून वत्त्या अधिकाऱ्याक दिवचो आनी ताणें राजा मान दिवंक सोदता त्या मनशाक आनी ताका घोड्याचेर बसोवन शाराचे चौकेर भोंवडावचो आनी ताचे मुखार अशी परगटणी करची. राजा मान दिवंक सोदता त्या मनशाक हे परी वागयतले. राजान हामानाक म्हणलें, बेगीन वच आनी तुवें सुचयलां तशें आंगोस्त आनी घोडो घे आनी राजकी दारवंट्याशी बसून आसलेल्या मोर्देकाय जुडेवाक हें सगळें कर. तुवें सुचयलां तांतलें एकूय चुकयनाका. म्हणटच हामानान आंगोस्त आनी घोडो घेतलो, मोर्देकायक न्हेसयलो आनी ताका घोड्याचेर बसोवन शाराचे चौकेर भोंवडायलो आनी अशी परगटणी केली. राजा मान दिवंक सोदता त्या मनशाक हे परी वागयतले. हाचे उपरांत मोर्देकाय शाराच्या दारवंट्याशी पोत्तलो. पूण हामान आपली तकली खाला घालून आनी निर्शेवन वेगोवेग घरा गेलो. हामानान आपणाक गhoddlolem तितलेंय आपले बायलेक झेरेशाक आनी सगळ्या आपल्या ixttank kolloilem. तedna ताच्या budh दीनारेamnim आनी potinin म्हणलें, मोर्देकाया मुखार तूं खाला पडूंक लागला. तो जुदे पिलगेचो जाल्यार तूं ताचे जैत व्हरूंक शकचो ना, पूण तूं जरूर हारवतलो. हामान एस्तेराचे जेवणाक वेता. ती उलयता आसतना राजाचे खोजे पावतात आनी हामानाक एस्तेरान तयार केल्ल्या व्हडा जेवणाक व्हरूंक येतात. देवाचें उतर हें.